बरोबर सुरू पडा ना किती करते चल वाच भीतर वाच भीतर तू सब चार असा हो भीतर मार पहिले तिला मग कळलं का रे वाच भीतर सोडा तू काय झालं अरे कसली नोकर अरे कसली नोकर रे वो असलं कसली नोकर तर कामा जाऊन गेली असलं पिसो पण पिसरी सपोज 1.5 शाण पडे तो तो 1.5 शाणी निघो तो 1.5 शाण नाही 5 वर्षापाठी 5 वर्षापाठी गावात नाटक करताना तो कोण घेऊन तकडे मारला की कधी का त्यांना तस करता पिशा बसेल अरे तो तसं करतो म्हणजे अरे तो तसं करता असं कर तू सांग तू त्याला चढीला होता ना तू रात्री निधी त्याला खरी तर होतो त्याला कोणती कबरी आदळली तो दुसऱ्या असणार तुका भीम म्हणून फाड उडे धावा वगैरे ते असो तू कशाच मागेल हाव बरेच रे धर्मा तू कशाच रे मागेल भावा तू कशास रे मागे भावा हा मग खूप बरो असा हा खूप बरं असा हा येईल म्हणतो किती हा तुला खराकडे दुसरी आहे तुका ह्या बहिणीचे म्हणतो किती प्रेम नाही सुवर्णा मागेल चली दिशा हे किती रे मध्ये चली दिशा मध्ये संबंध मिळणार मुगा गडबड आहे मग गेल गडबड आहे पुरा गडबड सुवर्णा मागेल चली दिशा सोडणं मागेल चली तू बहीण मागे एकच बाहेर बेलनंतर पडे मग बायला घराने सगळं हाय आणि बाय तिथलं बरोबर रे लक्ष्मणच आहे राखी बांधा आज रक्षाबंधन आई जाते ते बघ आणि आज तो हंगात राबूच आहे हा राखी बंद कर आता आज हिंगात नव्हता हा हे विंग्स जरा मुखार जायशील दिशा दिसना चली तुका दिशा गे ना अगो ते तुगे चल्याक यशा मिळू गेला धर्मा तुगे चले का नाही मागेल चले किती बरे जमून अगो मागेल चली ती मागेल चलती मागे कोणाबरोबर जमून कोणा बरोबर समोर म्हणणार मागे तर कोणाबरोबर समोर तर तशी मी गो आणि रागात जायना बऱ्या कामा येईल बऱ्या कमा येईल पहिले राखी बांधे बस हा किरण 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 बरे म्युझिक दे जमीन बरे म्युझिक दे ते समजालणार आहे मी त्यानं उचू येऊ मिळत ना काय ना तांदळ घालतात आज एकदम खुश दिवस जर ते वाटलं पुरं मात्र विंग्स धुकलं येईल बरं तू बाय सुनील 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 विंग्स धुकलं बुकार रे विंग्स धुकलं बुकार धुकलं होत ना पुरं बेगी कर बिगर वाऱ्यान पालतल रे तू गिफ्ट दिसला तू गिफ्ट देऊ देवा 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 सुरू कर सुरू कर सुरू कर मागेल भावान किती पैसे कमवला लाकडा मिळेल असतं की इतकं मोठे घर हा मागेल चल्याक हा मागेल चल्याक पैसे भरपूर असा हा मागेल चल्याक हा मागेल चल्याक लग्न तर म्हणल्यार मागे भावाल तरी दिशाकच लग्न कर हाडटले किती पैसे वयचे धर्मेश उडे 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 नाक मग नाक मग तो गिफ्ट बी काय अगो चल घरी तुला मागतो नांगला अशी लागेल मी अगो किती काय करता किती झाले
कित्याक पण विचार नाका कित्याक म्हणून विचार नाका अरे आज 25 वर्ष जाली अरे आज 25 वर्ष जाली तू म्हाका लग्न करून दिल तो घो कसलो भे भे कितें आसूं मी पयली एक बायल मेळ्ळा सेकंड हँड घो तो अगो म्हाका कळटा को तुगे परिस्थिती जाल्यार म्हागे परिस्थिती त्या टायमार तशी आशिल्ली सकाळी जेवण उरलें. सकाळी जेवण आसल्यार सांजे जेवण त्याच टायमार तूं लग्ना वाडिलें म्हाजे कडेन पैसे ना म्हण तुका त्या मन्या बरोबर लग्न करून दिलो लग्न करचें पडलें तेजे नंतर कितें घडलें तेजे नंतर कितें जालें तेजे नंतर नंतर त्या सावकाराक मिल्लार हांव कामार रावलो थंय कितें घडलें त्या त्या मिल्ल्यार मिल्ला मालकान कामा आशिल्ले चलयेक वायट नजरेन पळोवन वायट करून दिलें आनी रात्री स्मगलींग धंदो केलो ते म्हाज्यान पळोवंक जायना हांवें पोलिसाक कळयलो आनी पोलिसाक कळयलो म्हूण गव्हर्मेंटान म्हाका बक्षीस दिलो तें बक्षीस आनी मागीर थोडो जाग्यार तुकडो आशिल्लो अडव दवरून हांवें ती फॅक्टरी चलोवंक घेतलो तेन्नाच म्हाज्या नशिबान हांव सावकार जावन पळय तेन्ना जालें नशिबाक तेन्ना जालें तेन्ना नशिबाक जालें नशिबान आज कित्याक रडटा तूं सांग कितले थोडे कितें पयशे जाय थोडे पयशे बी जाय सांग म्हाका धर्मा धर्मा तू मरे परत म्हाका पयशा रोग तू दाखयला परत परत पैशाच रूप दाखले नाका आनी तू म्हाजे कडेन अरे बाय, म्हाजे हांवें कडेन तुका मागलो पैसे मागले तरी तुगे तुज्यान ते पैसे म्हाका अजिबात दिवूं जायना बरें हांव वयता आगो थोडं वचना कितें रागार जायना कितें तूं बेजार कसलो सांग आज आज रक्षाबंधन कितें जालें तुका आज रक्षाबंधन मुगो आज रक्षाबंधना शपथ घेवन आज सांगता रक्षाबंधना शपथ घेवन सांगता कितें जाय सांग तुका तस जाल्यार बरें ही तुगे पुऱ्या प्रॉपर्टी मरे म्हागेल्या नांवार ही तुगे पुरा इस्टेट आस पळय ती म्हागे नांवाचेर कर जाऊ प्रॉपर्टी तुगे नांवाचेर जाऊ जाऊ हा दिता तू कर दिता आनी म्हाका धुवें कर दिता ना जाल्यार फाल्यां म्हाका धुवेन सांगचें नाका तुवें सांगिल्लें तशें अरे धर्मा कितलो भावूक जालो भाऊक जालो अरे तुगे इस्टेट म्हाका तुजे कडच्यान मरे म्हाका थोडो तूच उपकार करता जाय म्हाका थोडो उपकार थोडोच जाय उपकार जाय हा तुजे कडेन हांव दोन तुका वस्तू दोन मागता वस्तू मागता तू दितलो भितर म्हाका वचन दिता हय सांग कशें तुका दोन मागणी सांग मागेर जाल्यार चॅनल दोस्त दोस्त पळय, भायलगांवच्यान भायलगांवच्यान येयला आसा. आनी एक व्हड टीव्ही शोरूम घाल तेका प्लेन आसा आनी त्या टीव्ही शोरूमाक पळय खूब पार्टनर जावं जाय म्हणल्यार काम पळय मागीर चल पळोवंक घेतलो तेन्ना तेका पयशे बी भरपूर पगार मेळूं जाय हे जाता तुज्यान बस इतलेच इतलेंच मुगो म्हाका भाची तो बरो जाता जाल्यार हांव पार्टनर जावं रेडी आसा जाल्यार पार्टनरशिपाक जाता जाल्यार कितले पयशे भरचे पडटले मागेर पूत सांगतालो सांगतालो की अंदाज 1 करोड लागीं येता कितले पयशे दितलो जाल्यार इतले पयशे दितले जाल्यार मुगो म्हाका मिल्लाचेर लोन काडचे पडटले हेकाच तेका एकाच एकाच 80 ते 90 लाख पर्यंत दिल्यार जातले मिल्लार लाकूड मुगो लाकूड भरिल्लो आसा तुका म्हाका हातीन काही पयशे ना मुखाल्ले पयशे आमी खंयच्यान हाडू मुखार पयशे आमी खंयच्यान हाडटले खूब कितें तर वाट पाड पळय तुका सुवर्णा मागेल रामुले मागेल रामुले एक काम करता आमगे रामोले एक 3 लाख 4 लाख रुपये उरतले ते बी तुका तेतूंत घाल दिता हांव आतां सांग हा आतां सांग तुगेले दुसरेचे मागणी कितें सांग दुसरे वचन लागीं कितें काम म्हणल्यार पळय मागेल पुतान शोरूम मॅनेजर जालो नंतर शोरूम घालत पळय तुगेल तुगे चली दिशा ती मागीर पुताक यशा कडेन लग्न करून दिवं जाय सुवर्णा तुगेल पयलें वचन हांव पूर्ण करूं शकता पहिले मागणी आसा पळय हांव पूर्ण करून समज हे करता मग दुसरे मागणी वचन आसा पळय म्हाका म्हाका धुवेक विचार सांग म्हाका खबर दवरत आशिल्ली तू असो उलयता म्हणून एक गरीब भयणी धूव पळय बरी व्हड घराण्याची या गरीब घराण्यात दिवं शकत न्ही तू मग पयल्याच सोड आनी म्हाज्या नांवाचें नांव इथे सोड तू रागार जायना का भयण तू मागेली भयण तू मागेली रक्षाबंधनाची रक्षाबंधना दिवस तू मागणी मागला माझ्या कडेन चल तुगे दोन्ही वचन हांव पूर्ण करता जाल्यार जाल्यार मुखार काय कितें कितें वायट घडलें मुगो तू पळोवन येता मुगो कितें वायट घडणार तू त्या टेन्शन करनाका तुगे कसलो वायट प्रसंग येयला पळय त्या प्रसंगात हांव तोंड दितलें हां तुगे तुगे मागेलीच सून जातली तू येयले आसा आज राव आमगे हा जेवण बी करया वचन दिलें हा चल वचन तर मरे हय जालें जेवण करता हय